घाल जेसू ह्या रित्रे वेळार आमचे जिवीत नवें कर, नितळ कर, बरें कर. सोम्या जेसू ह्या रित्रे वेळार तुज्या फळांनी तुज्या देण्यांनी आमकां भर जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्त दयेन म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी जियोंसो हो एक संवसार, एक पातकी संवसार हो जावन आसा. आमी जियोंसो हो एक संवसार, एक रागाचो, एक दुखाचो, एक दुस्मानकायेचो संवसार हो जावन आसा. दुखांत आमी जियेताव, रागांत आमी जियेताव, टेन्शनांत आमी जियेताव, पातकांत आमी जियेताव. आमची टीव्ही आमी ऑन केल्यार आमकां न्यूज पळोवंक मेळटा एवरी डे. आनी सदांच आमकां न्यूजाचेर कितें मेळटा पळोवपाक? ह्या गांवांत बॉम्ब फुटलो, इतलो लोक मेलो. त्या गांवांत झगडी जाली, तितलो लोक मेलो. ह्या गांवांत आनी खंय पिडा आयली, लोक मेलो. हे सगळें सदांचें जालां आतांच्या संवसारांत. पयले फावटी केदला आमी पळयलें त्या वेळार आमच्या मोतींत एक चिंता आयलें, कितें जाता ह्या संवसारांत सांगून. पूण आतां कितें जालां? आतां हें सदांचें जालां. बॉम्ब फुट्टा, लोक मरता, झगडी जातात, लोक मरता, पिडा येता, लोक मरता. हें सदांचें जालां. मनशाच्या जिविताक आजकाल कितेंच वालोर ना, कितेंच व्हॅल्यू ना. हेर गांवची खबर आमी सोडया, आमच्याच गांवांत कितें जाता आमी पळया. एका गांवांत आमी जियेताना शेजाऱ्या लागीं आमी उलयना. एका गांवांत आमी जियेताना आमच्या सयऱ्या लागीं आमी उलयना. एका गांवांत आमी जियेताना, एका घरा भितर आमी जियेताना, एका फॅमिलींत आमी जियेताना बाबा मोदें, भयणी मोदें, दुस्मानकाय. बाबा मोदें, भयणी मोदें, बरी उतरां ना. बाबा मोदें, भयणी मोदें, शांती ना, मोग ना, एकवट ना. हो जावन आसा आमी जियोंसो आतांचो संवसार. त्या देखून जेजू आमकां सांगता माथेवाच्या वांजलान 11व्या अवस्वारान 28व्या वळीन, मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28, जेजू म्हणटा, म्हजे लागीं तुमी येया, तुमचो भार घेवन, तुमचें वोचें घेवन, तुमचें टेन्शन घेवन, तुमचें दूख घेवन तुमी म्हजे लागीं येया आनी हांव तुमकां शांती दितलो, हांव तुमकां सुसेग दितलो, हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, शांती आमकां मेवता ह्या संवसारांत न्हय. शांती आमकां मेवता आमच्या शिकपाक लागून न्हय. शांती आमकां मेवता आमच्या दुडवाक आनी ग्रेस्तकायेक लागून न्हय. जेजू सांगता, हांव तुमकां शांती दितलो. आमकां नाका ह्या संवसाराची शांती, आमकां जाय सर्गींची शांती. आनी जेजू सांगता ती सर्गींची शांती तुमकां मेवतली. केदला मेवतली? तुमी केदला म्हज्या लागीं येतात आनी तुमचो भार